सामुएलाच्या दुसऱ्या पुस्तकांतले वाचप. एका दूतानं दाविदाशी येऊन ताका सांगले, इस्रायेलीतांनी अबसलोम असो पक्ष घेतला. तेन्ना दाविदान आपणा सवे जेरुसलेमांत असलेल्या सर्व सेवकांक म्हळें, उठा आमी पळून धावया, नांतर आमचे मदलो कोणूच अबसलोमाच्या हातांतलो सुकोवन घेवंक शकचो ना. तुर्तान भायर सरा, नांतर तो अवचित आमच्या आंगार पडतलो, आमचेर केस्त हाडटलो आनी शहराच्या निवासियांचो तलवारीन नाश करतलो. दावीद रडत जैतुनाच्या दोंगरार सोडलो. ताणे आपले माथे धांपरले आनी रिथ्या पायांनी तो चलतलो. ताचे सवय असलेल्या सगळ्यांनी आपली माथी धांपली आनी तेय रडत गेले. दावीद राय बहुरिमाक पावलो तेन्ना साऊलाच्या घराण्याच्या वंशाचो एक मनीस भायर आयलो. तो घेराचो पूत आनी ताचे नाव शिमेई. तो शिराप घालीत भायर आयलो. ताणे दाविदाचेर आनी दावीद रायाच्या सर्व सेवकांचेर फातर उडयले. सगळो लोक आनी सर्व सैनिक दाविदाच्या उजव्याक आनी धाव्याक आसले. शिमेईन शिराप घालून म्हळें, कुणी घरा, दुष्टा पयस सर, पयस सर. साऊलाच्या जाग्यार तूं राय जालोय, पूण तुवें साऊलाच्या घराण्यांत वारयल्या रक्ताचो अपराध सर्वेस्परान तुज्या माथ्यार बेजाचो केला आनी सर्वेस्परान राज तुज्या पुता अबसलोमाच्या हातांत घाला. आतां विघ्नांत तो सांपडलाय, कित्याक तूं एक खुनीगार. तेन्ना जेरुयाच्या पुता अभिशायन रायाक म्हळें, हो मेल्लो पेटो राया म्हज्या धन्याचेर कित्याक शिराप घालता? दया करून म्हाका वसोंक दी आनी हांव ताची तकली कापून उडयता. पूण रायान जाप दिली, जेरुयाच्या पुतानो, मुझे तुमकां कित्याक पडून वसोंक जाय? तो शिराप घालूं? सर्वेस्परान ताका अशें सांगलां जावयेत, दाविदाचेर शिराप घाल. तर ताणें अशें कित्याक केलें म्हूण विचारूंक कोणाक हक्क आसा? त्या भायर दाविदान अभिषायक आनी ताच्या सर्व सेवकांक म्हळें, पळया, म्हाका जल्मल्लो म्हजोच पूत म्हजो जीव काडूंक सोदता जाल्यार कितले चड बेजमे वंशाच्या हाने करूं नये. ताका ताचे इतल्याक सोडा आनी तो शिराप घालूं, कित्याक सर्वेस्परानच ताका तें सांगलां. एकाद्या वेळा सर्वेस्पर म्हज्या दळदिराचेर नदर घालीत आनी आज म्हजेर घाल्ल्या शिरापा बदला बरेपण लाभयत. दावीद आपल्या मनशा सवे रस्त्यार फुडें सरतना शिमेई ताच्या मुखल्या दोंगराचे देगेन वेतलो आनी वेत आसतना ताचेर शिराप घालतलो आनी फातर आनी माती उडयतलो. देवाचे उतार हे. सामाका प्रमाणे जेसू क्रिस्ताचे शुभवार्ता. ते सरोवराचे पेले तडीक उतरून गेरासेनाच्या गावाक येवन पावले. जेजू मोचव्यांतलो देवलो तितलोच देंवसार लागलो एक मनीस समाधींतलो भायर सरन ताचे मुखार उबो जालो. तो समाधींतच जियेतलो. ताका सांकलीन सयत बांदून घालूंक कोणाच्यानी जायनातलें. साबार फावटी खोड्यांनी आनी सांकलेनी ताका बांदल्यारी सांकली ताणें तुटयल्ल्यो आनी खोडे फूड केल्ले. अशें ताका सादू करूंक कोणाकच त्राण पावनातले. दीस रात कळनासतना तो समाधींनी आनी दोंगरांनी भोबो मारून आनी आपणाकच फातरांनी पापसून घेवन आसतलो. पयस तावन येतल्या जेजूक पळयतच तो धांवून येवन ताच्या पांयां पडलो आनी व्हडल्या थाळ्यान भोब मारून म्हणालो, म्हजे कबरेक तूं कित्याक येताय, जेजू परमोन्नत देवाच्या पुता? म्हाका तूं दगदी नाका म्हणून देवाचे नांवी तुजे लागीं हांव परतता. कित्याक भायर सर ह्या मनशा थावन ए अशुद्ध आत्म्या म्हणून जेजून ताका फर्मायिल्लें. जेजून ताचे लागीं विचारलें, तुजें नांव कितें? ताणें जाप दिली, म्हजें नांव सैन, कित्याक आमी जायते आसाव. त्या गांवांत थावन तांकां भायर धांवडायनाये म्हणून जेजू लागीं तो मस्त परतूंक लागलो. थंयच लागसार दुकराचो व्हड एक हिंड दोंगरा कडशार सरोन आसलो.
देवसार जेजू लागी अशे पराती लागले, आमकां त्या दुखरांतय धाड, तांचे भितर आमी प्रवेश जाता. जेजून तांकां परवानगी दिली. तेदवा ते देवसार त्या मनशा थावन भायर सरन दुकरा भितर प्रवेश जाले. चडूने 2000 दुकरांचो हिंड दोंगराच्या कडशा वयल्यान सरोवरांत उडोवन उदकांत बुडोवन नास जालो. तितल्यार दुकरांक सरयतले फोळण धांवले आनी शहरांत आनी नाडांत वचून तांणी ही खबर सांगली. कितें घडलें तें पळोवंक लोक भायर सरन आयलो. ते जेजू सशी आयले. देवसाराचे सैन लागल्लो मनीस आतां न्हेसोन बी सारके मोतीर आसून थंय बसून आसलोलो ताका तांणी देखलो आनी ते भियेले. दोळ्यांनी खुद्द पळयल्यांनी देवसार लागल्ल्याक घडलें तें आनी दुकरांची जाल्ली ती अवस्था हेरांक सांगली. देखून जेजून तांचो घाम सोडून वसा जाय म्हूण ताचे लागीं लोकान उपकार मागलो. जेजू मोचव्यार सरतना देवसार लागलो मनीस ताचे सांगाता येता म्हणून पराती लागलो. पूण जेजून ताका कबलात दिली ना. बागार ताका सांगलें, तूं आतां तुज्या कुटुंबादारा थंय घरा वच आनी सर्वेस्परान आपले व्हड धायेन तुका कितें केलां तें तांकां सांग. तो गेलो आनी जेजून आपणा पासत केल्ले सक्कड देकापोलींत म्हणजे 10 शहरांनी गाजोवंक लागलो. आयकल्ले समेस्त विस्मेत जाले. देवाचे उतार हे.